Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या काळार इस्रायेलाच्या सगळ्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां जातलीं. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तलवारींतलीं वाटोवलीं तांकां अरण्यांत बोगसणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता. पयस जावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव थीर रावलां. इस्रायलाचे आंकवारी, हांव तुका अनेकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदून येतोली. नव्यान श्रृंगारलोली, कुशाल करतोल्यां बराबर अनेक पावट ढोलकीं घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामारियाच्या दोंगरांचेर अनेक पावट तूं दाखां मोळे लायतली. ओंपी ओंपून गेले, ते आपलें फळ भोगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राखणदार एफ्राइमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोनार चडून वचुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवा सोरशें या. सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर खुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्याक जय जयकार करात. पोरगोटात, वाखाणान आड्डून म्हणटात. सर्वेस्पोरान आपले पोरजेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जमवतो. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रानो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायल्लो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोषान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराचीं उत्तम वरदानां भोगूंक जम्या जम्यांनी लोटोन येतलीं. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोषान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बराबर आनंद भरीत आसतले. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां दितलो संतोष. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार.
एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसोरून गेलो. आनी कानानचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी हुयेल मारली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीज ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपळून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घोराण्यांच्या सांडलोल्या शेळयांसोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घोरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुणयांच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या धोनयाच्या मेजावेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुणयांचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपळून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ए बायले, व्हड तुजो भावार्थ. माथ्यू 15:28. नियाळाक आधार. एके फामिलीन बापाय आनी पुता मदें वाद जाल्लो. तर बापूय आपल्या कुडाचें दार बंद करून भितर रावलो. पुताक आपल्या कोरण्याचें दूख जावन तो बापायशी बोगसोणें मागूंक गेलो. ताणें खूब पावटी दारार मारलें, पूण बापायन दार उगडलें ना. तरी आसतना पुतान सोडून दिवंक ना आनी तो दारार मारीत रावलो. शेकी बापायन दार उगडलें आनी ताचे कडेन बोगसोणें मागून एकचार जालो. अशेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. ती कानानाची बायल घोमोंडी न्हय, पूण तिचो भावार्थ खूब व्हड आसलो. तिचो भावार्थ इतलो थीर की ती जाणा आसली, एक ल्हानशी दोयाळ कोरणी ओ एक नोदोर देखून तिचे धुवेक बरी करतली. देवाचो मोग सासणाचो आनी आमचो बाप शिंपडून गेल्ल्यांक, सांडलोल्यांक ओ जोखमी जाल्ल्यांक आपणाशी एकठांय हाडटा. आमच्या मागण्यांचो आमकां रोखडोच फळ मेळो ना जायत, पूण थीर भावार्थ दवर आनी आमच्या दोयाळ बापाची किरणां आमकां दिसतलींच. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.